नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकर सविस्तर खबर आदी हेडलाइन्स। लॉकडाऊनांनी वाडचो ना गर्दी नाका मुख्यमंत्र्यान केले स्पष्ट। मायकल रवी म्हणटा 4 दिसांनी कांयच जावपाचें ना। पयल्या दिसा लॉकडाऊनाक पोलिसांचो कडक बंदोबस्त। कोरोना दुयेंतीक जीएमसी एग्जाम हॉलांत 150 खाटी, हेर हॉस्पिटलांनी खाटी वाडटा। डेंटलाचे 2 फ्लोर। मुख्यमंत्री म्हणटा लक्षणाचेर ट्रीटमेंट घेयात, रिपोर्टांक रावनाकात। सरकारी यंत्रणेचेर ताण वाडटा। कोविड झुजांत आदार दिवंक गोंयांतय खासगी वेवसायीक उद्देग क्लबांचो फुडाकार। खाटी, ऑक्सिजन प्लांट्स, टॉयलेटी, टॅक्सी सर्व्हिसे मेरेन आदार। 5 राज्यांनी वेंचणुकांचे एक्झिट पोल। प्रतिश्ठेच्या बंगालांत बीजेपीक शिनाल बरें ना। आसाम पुड्डुचेरीत भोगवो, तामिळनाडू गेले, केरळ दावेंच, निकाल आयतारा। मुख्यमंत्री कोविडाचेर सिरियस ना। सांखळे पुलाचे उक्तावण जावं येता सुपर स्प्रेडर। आपाची शिटकावणी, कसिनो, नायट क्लब आदींच बंद करपाचे। लोक मरपाचो न्ही। लॉकडाऊनांनी वाडचो ना। लोकांनी बेठीच वता थंय गर्दी करची न्ही म्हूण मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलां। आमदार मंत्री मायकल म्हणटा 2-4 दिसांनी कांयच जावपाचें ना। कमीत कमी 10 दिसांचो तरी लॉकडावन जाय। फोंडेचो आमदारय म्हणटा लॉकडावन वाडोवंक जाय खरो। ब्रेस्तारा सांजे सुरू जाल्लो 4 दिसांचो लॉकडावन शुक्रारा पुलिसांचे देखरेखीक पाळिल्ले भशेन दिसलो। लॉकडावन एक्सटेंड जावचो ना। म्हाजी सगळ्या लोकांक विनंती आसा की स्वताहून घरान रावचे। ओके, कारण ज्या पद्दतीत पेशंट्स येवपाक लागल्या म्हणजे फाटल्या 3 दिसांक जीएमसीक एट अ टायम 150 एडमिशन दिसाक करची पडपाक लागल्या। लोकांनी आपली काळजी घेवपाक घरांतल्यान भायर सरचें न्ही। सो हे जे हा लॉकडावन ऑर प्रिव्हेंटीव मेजर्स जे काढल्या ते एकूच दीस आयज सॅटर्डे फाल्यां हॉलिडे आसता। एक्चुली संडे हॉलिडे आहा आनी मंडे सकाळीसून ओपन म्हणटा। पूण हितून हो व्हायरस जो आहा तो खंय तरी बंद करपाक ऑर स्प्रेड जावचो ना म्हणून हितून 3 दिसांनी कांय हे व्हडले फरक जावचो ना। आय वॉज टॉकिंग टू वेरियस डॉक्टर्स। 3 डॉक्टरा कडेन उलयलां। ते 3 डॉक्टरांनी म्हाका सांगलां की मिनिमम सरकारान 10 दिसाचो लॉकडावन करपाची गरज आहा म्हटलेलें म्हणून आमी आतां येयल्लीं कोण येवन म्हण एक जाय तशें म्हणून गिरायक म्हणून आमी येयल्लीं। काय ना गिरायक ना काय खंयच्यान येता आतां? आमी चिमलासून येयल्लीं। आयची रेट आतां मातशी कमी जाल्या। लोक आहा पण येता मार्केटान? लोक मार्केटान कोण ना, आमीच आहा फक्त वेपार घेवन। सकाळच्यान लोक असले मार्केटान? गिरायक असले का म्हणटा? ना बाबा गिरायक कोण नाय। पूण हे थोडे दीस आनी एक दीस लॉकडावन करचें वाडोवचे जाल्यार एक कंट्रोलाक येवं शकता। अरे होटल बंद हो गया, क्या करने का। अभी इधर टिकट भी नहीं है, इसके लिए अभी जा रहे हैं। लॉकडाउन लगने वाला है सर, इसीलिए हम लोग गाँव जा रहे हैं। अभी कोरोना लग गया तो बाई चांस लग गया तो इधर भूखा मरेगा, क्या करेगा। बाकी हेर सगळी बाकीची सगळी दुकानां बंद आहात। गटारां उसपाचें सध्या काम चालू आसा। त्या बद्दल एक बुशारी मांड एक हांगासर चालू आसा, एक दुसरे फार्मास चालू आसा। आमी आतां शकुंतले कडेन पावल्या। शकुंतले कडसून ही सगळी जी ह्या हांगासर जे शुक्राच्या बाजाराक जे बेळगांवच्यान आनी कोल्हापूर ते सायडीनच्यान भाजीपालो येवन जो डेली शुक्राराक व्हडल्या प्रमाणान बसतालो ही सगळी लायन ही सगळी आयज खाली आसा, कोणूच हांगासर ना। भांगाराची दुकानां सगळीं बंद आसात। आनी जालें काम घरा वचपाचें बेश्टें नाका, कित्याक वायरस वाडलेलो आसा आनी सगळ्यांक त्रास जातात आनी तुमकां एसेन्शियल सर्वीस कितें आहा ती घेवपाचें वचपाचें। सगळी सुपर मार्केटां सगळी दुकानां सगळें हें चालू आसा। हेका लॉकडावन म्हणटा काय म्हणटा। गव्हर्मेंटाक म्हाका एक सांगपाचें आसा की लॉकडावन म्हणजे करताले सगळेच लॉकडावन कर जाल्यार करूच नाका। आमचे दूध आसता, आमचे हे आसता ते बी बंद आनी ग्रोसरी म्हणटा चालू। ग्रोसरीन दूध विकता, आस्क्रीम विकता, सोरो विकता, ते सगळे विकता। म्हणजे फक्त तेंच्यांनीच पोटां भरपाची आनी बाकीचे आमी आसा ते लोकांनी उपाशी मारपाचें। सरकारी स्टाफाक 50% हजेरीन कचेऱ्यांनी येवपाची नोटीस 15 मे मेरेन वाडयल्या।
GSIDCन सर्क्युलर काढून मुजत वाडयली. हे नोटिशी प्रमाण 15 मे मेरेन 50% सरकारी स्टाफान काम करप. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कोरोना दुयेंतीक GMCच्या एग्जाम हॉलांत 150 खाटींची व्यवस्था केल्या. हेर हॉस्पिटलांनी खाटी वाडोवपाचें काम चल्लां. मुख्यमंत्री आनी आरोग्य मंत्री सांगता. सोमार मेरेन डेंटल कॉलेजींतय 2 फ्लोरांची व्यवस्था जातली. ऑक्सिजन वखदांचो उणाव नाका म्हूण केंद्रा कडेन खंय यत्न चल्ल्यात. लोकांनी लक्षणाचेरूच खंय ट्रिटमेंट सुरू करचो. टेस्ट रिपोर्टाक रावचें न्ही. डीन आम्ही मुख्यमंत्री मुद्दम आयिल्ले पळोवपाक. आमी आतां थंय 150 बेडाची कॅपॅसिटी केल्ली ऑक्सिजन बेड्स. तेजे भायर सुपर स्पेशलिटी फुडल्या 2-3-4 दिसां भितर आमी ते कमिशन करतले. आमकां कसलेय परिस्थितीत गोंय राज्यांत जर आमच्या लोकांचें जीवन आमकां वाचूंक जाय, सुरक्षीत दवरूंक जाय आनी कोविड-19 टक्कर दिवंक जाय, तर म्हाका दिसता एक 2000 ऑक्सिजन बेडाची अरेंजमेंट करपाची गरज आसा. त्याच बरोबर ऑक्सिजनाचो सप्लाय कसो ऑगमेंट करपाचो तेजेर बी आमची चर्चा जाली. आयज डेंटल कॉलेजाचें काम चालू आहा, पण हांगा बी एक 2 फ्लोर्स एक बॅकअप म्हणून तयार करून आमी घेतले 3 तारखेपर्यंत. आज शाम से 3 बजे तक 150 लोगों को इस एग्जामिनेशन हॉल में हम एडमिट कर सकते हैं. इसके सिवा हमने साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ESI हॉस्पिटल, अजिलो हॉस्पिटल, यहाँ पे भी एडिशनल बेड डे बाय डे हर रोज़ हम बढ़ा रहे हैं. और इसके साइड बाय साइड जो ऑक्सीजन और बाकी इंजेक्शन रेमडेसिविर हो या बाकी दवा, इसी के बारे में मैं और हेल्थ मिनिस्टर बाबू विश्वजीत राणे दोनों ने कोऑर्डिनेट करके फिर से एक बार रिव्यू लिया और सभी इन प्लेस है क्या नहीं उसकी हम खाता जमा कर रहे. लोकांनी आपली काळजी घेवपाक घरांतल्यान भायर सरचें न्ही. जाता तितके बेगीन कोविडाची ट्रिटमेंट सुरू करची. सिम्पटम्स दिसता आसत जाल्यार रिपोर्ट येवच्या पयलीं सुरू करची आनी हॉस्पिटलायज जावचें अवॉयड करचें. होम आयसोलेशनचें आमी म्हटलां की तेंच्यांनी परमिशन जे पयलीं लागतलें कलेक्टरा कडल्यान घेवपाचें, तें कलेक्टरा कडल्यान परमिशन घेवपाची गरज ना. आमच्या डायरेक्टली PHCचेर तूं तपासपाक गेलो काय तुका ट्रिटमेंट किट जो आसा हो डायरेक्ट PHC दिता. जर चुकून खंयच्या PHCचेर मेळना तांच्यांनी मागोवन घेवचो. आनी जे आयज काल जोर येवनूय बी घरा कडेन रावता तांकां हांव परत सांगता, तुमी तापून पॉझिटिव्ह जातलो म्हणून घरा कडेन रावो नाकात, त्रासान पडटले. तांच्यांनी निदान वचून हॉस्पिटलांत टेस्ट करचें. आनी जी मेडिसीन आमी ऑलरेडी डिक्लेअर केला, आमी पब्लीश केल्या, ही मेडिसीन लोकांनी घेवपाक जाय. ती मेडिसीन पयल्या दिसाच्यान जावं घेयना ताका 5वें दिसा हॉस्पिटलायज जावचो पडटा. म्हणून हांव परत सांगता, हाजे कडेन फकाणां करूं नाकात. 18 ते 45 पिराय मेरेनच्या लोकां खातीर अजून वॅक्सिन उपलब्ध ना. जेन्ना उपलब्ध जातले तेन्ना सरकार कळयतले म्हूण मुख्यमंत्र्यान सांगले. अबाव 45 एज के लिए जो वैक्सीनेशन कैंप हमारे PHC लेवल पे स्टार्ट है, वहाँ पे वैक्सीनेशन सभी लोगों ने लेना चाहिए. फ्रॉम 18 to 45 इन लोगों के लिए, इन यूथ के लिए अभी वैक्सीनेशन आया नहीं है. जैसे ही वैक्सीनेशन हमारे पास आएगा हम उनका अनाउंसमेंट करेंगे, बाद में उन्हें रजिस्ट्रेशन करना स्टार्ट करेंगे. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी. सरकारी यंत्रणेचेर ताण वाडटा तसो कोविड आड झुजांत आदार दिवंक गोंयांतय खाजगी वेवसायीक उद्देग क्लबांचे हात फुडें सरतात. गोवा शिपयार्ड 1 कोटी वयर मोडून म्हयने भितर ऑक्सिजन प्लांट उबो करता. केम इंडस्ट्री आनी रोटरी क्लब खाटी आनी पोर्टेबल टॉयलेटींची वेवस्था करतात. अपना बाडा ॲप बेस्ड टॅक्सी दुयेंतींचे सेवेक तयार. सरकाराचे लॉकडावनाचे पावल सारके. अपना भाडा ॲप बेस्ड टॅक्सी लोकांच्या एमर्जन्सी सेवेक तयार. कोरोना काळातूय रजिस्टर्ड टॅक्सीवाल्यांक खंय कॉन्ट्रॅक्टर प्रमाण पेमेंट जातलो. लोकल में भी जो पैसेंजर है उनको कोई इमरजेंसी है, मान लीजिए किसी को डॉक्टर के पास जाना है, हॉस्पिटल जाना है या कोई और एसेंशियल सर्विसेज के लिए है, उनके लिए भी हम लोग सर्विस प्रोवाइड कराएंगे. देखिए लॉकडाउन बढ़ता है, हम सर्विसेज जो हमारी है वो हम देते रहेंगे. उसके अलावा जो लोग हमारे साथ एसोसिएट हैं, देखिए ये सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है. MLA ने अपने एरिया के अंदर देखना है, मिनिस्टर ने अपने एरिया के अंदर देखना है, CM ने पूरे स्टेट को देखना है. तो जाहिर सी बात है कि बीइंग एन एंटरप्रेन्योर जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमें उनका ध्यान रखना है, उनकी फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रखना है, उनकी फाइनेंशियल हेल्थ का भी ध्यान रखना है. और इस वक्त सबसे जरूरी चीज है कि फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है. फाइनेंशियल बर्डन हमको इसके लिए अपने ऊपर लेना पड़ेगा थोड़ा सा, जो हम लेने को तैयार हैं. इसलिए हमने अपने ड्राइवर्स को कमिट किया हुआ है कि जो गाड़ियां खड़ी भी रहेंगी, लेकिन जो गाड़ियां मेरे पास रजिस्ट्रेशन में आ रही हैं, जिन्होंने मेरे कॉन्ट्रैक्ट में आना है, वो आने के बाद उनका ब्रेड बटर का जिम्मेदारी मैंने लिया हुआ है.
गोवा शिपयार्डान दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलाक 1,10,00,000 ऑक्सिजन जनरेशन प्लांट दिवपाचें थारायला. म्हयन्या भितर प्लांट उबो जातलो. प्लांटात मिनटाक 960 लिटर मेडिकल ऑक्सिजन तयार करूं येता. रोटरी क्लब ऑफ पणजीन कोविड दुयेंतींक सध्या 50 बेडी दिल्यात. रोटरीचो आदोगाद अमित पालेकार सांगता. रोटरी क्लब ऑफ पणजी रिवियरा आमचो जो क्लब आसा त्या क्लबातर्फे एज अ डायरेक्टर आमी हांगा बॅड्स अप्रुवल करून घेवता. वन ऑफ आवर मेंबर्स इज मॅन्युफॅक्चरींग दीस बॅड्स ऑल्सो. आणि आमच्या क्लबातर्फे आमी सध्या 50 बेड असल्यो प्रोवायड करता हॉस्पिटलाक टेम्पररी अरेंजमेंट म्हणून. इन द मीन टायम सेमी फावलर बॅड्स ऑर्डर केल्ल्यो आसा. त्यो बॅड्स सध्या मॅन्युफॅक्चरिंगान आसा आणि अवेलेबिलिटी नासल्या कारणान टेम्पररी म्हणून बाय 4th or 5th पर्यंत आमी 50 बेड्स वील प्रोवायड सो दॅट एटलीस्ट पेशंट हॅज सम प्लेस टू स्लीप ऑन instead of on the floor. It is a unique product by Belvin, who is also a club member, and he is donating this for the club and the society. कॅम इंडस्ट्रीज सर्व्हिसाच्या कायतान फर्नांडिसान GMCच्या एक्झामिनेशन हॉलाचे कोविड सेंटर केला. थंय 10 पोर्टेबल टॉयलेट्स दिल्यात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. 5 राज्यांनी वेंचणुकांचो निकाल आयतारा येता. एक्झिट पोल आयले. बंगालांत BJPक शिनाल बरें ना. ममताची TMCच BJPचो नेट मॅजीक नंबरा मेरेन पावपाचो ना. तामिळनाडूत AIADMK देंवता. आतां DMK. आसामात BJP सत्ता राखपाचो अदमास. केरळांत खंय दावेच. पुड्डुचेरींत काँग्रेस चल्ली. हे जाले एक्झिट पोल. 2 मायाक खरो निकाल. 5 राज्यांनी विधानसभा वेंचणुकेचे रणकंदन सोंपले. एके वटेन कोविडाचे दुसरे ल्हार आणि BJPचो चड करून बंगालात नेट. सोनार बंगलाची वेंचणूक प्रतिश्ठेची. मात एक्झिट पोलांनी BJPक शिनाल बरें दिल्लें ना. एक्सिस माय इंडिया TMCक 143 जाल्यार BJPक 147 आणि हेरांक 2 सिटां दिता. टायम्स नाव सी वोटरांत TMC 158, BJP 115 आणि हेर 19. CNX रिपब्लीक TMCक 133 जाल्यार BJPक 143 सिटां दिता. इंडिया TV TMCक 88 जाल्यार BJPक 192 सिटां दिता. जन की बात सर्वेत TMCक 112 जाल्यार BJPक 174 सिटां. पोल स्ट्रॅट TMCक 147 जाल्यार BJPक 130. IPSOS 158 सिटां TMCच्या वाट्याक जाल्यार BJPक 115. EPG रिसर्च TMCक 169 जाल्यार BJPक 110 सिटांचो अदमास उक्ता येता. पी मार्क सर्वे TMCक 158 जाल्यार BJPक 120 आणि हेरांक 14 सिटां. आसामात BJPची NDA परत सत्तेर येवपाची शक्यताय. टायम्स नाव सी वोटरान NDAक 65 जाल्यार UPAक 69 सिटां दिल्यात. इंडिया टुडेन NDAक 80 जाल्यार UPAक 45. CNX रिपब्लिकान NDAक 79 जाल्यार UPAक 45 सिटां दिल्यात. इंडिया टीव्हीन NDAक 70 जाल्यार UPAक 56 सिटां दिल्यात. पुडुचेरीत BJPचे NDAक सत्ता मेळूं येता. काँग्रेस चल्ली. सी वोटर्सान UPAक 8 जाल्यार NDAक 22. CNX रिपब्लिकान UPAक 12 जाल्यार NDAक 18 सिटां दिल्यात. एक्सिस माय इंडियाचो अदमास UPAक 8 जाल्यार NDAक 22 सिटां. तामिळनाडूत सत्ता AIADMK आणि DMK मजगती आरती परती करपाचो राजकीय इतिहास. एक्झिट पोला प्रमाण हे फावट DMK. टायम्स नाव सी वोटर्सान AIADMK 64 जाल्यार DMK 166 सिटां दिल्यात. CNX रिपब्लीक AIADMK 63 जाल्यार DMK 165. एक्सिस माय इंडिया AIADMK 46 जाल्यार DMK 185. चाणक्य सर्वेन AIADMK 57 जाल्यार DMK 175 सिटांचो अदमास उक्तायला. केरळात सत्ता दाव्यांकडूनच उरपाचो अदमास. एक्सिस माय इंडियाच्या सर्वे प्रमाण LDFक 111 जाल्यार UDFक 28 आणि BJPक 1. CNX रिपब्लिका प्रमाण 76 LDF जाल्यार UDFक 62, BJPक 2. चाणक्याच्या सर्वे प्रमाण LDFक 102, UDF 35 जाल्यार BJPक चडांत चड 3 सिटां. मतदाना उपरांत जाल्ल्या सर्वे वेल्यान हो फक्त अदमास. नेमको निकाल आयतारा 2 मायाक स्पश्ट जातलो. मात प्रतिश्ठेची बंगलातल्या खतखत्याचेर BJP वाल्यांची धाकधूक वाडल्या खरी. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. रोखडेच परत मेळया.
मुख्यमंत्री कोविडाचेर सिरियस दिसना आपाचो आरोप। जमावबंदी आसतना कोविडाच्या ल्हार आसतना तो सांखळे पुलाच्या उक्तावणाक लोकांची गर्दी जमयता। ही कार्यावळ सुपर स्प्रेडर जावं येता। मुख्यमंत्री आरोग्य मंत्र्याचो ताळमेळ दिसना। कसिनो नायट क्लब 3 सप्तकां आदी बंद केल्ले जाल्यार खंय कोविड इतलो पातळपाचो न्ही, लोकूय मरपाचो न्ही। मुखेलमंत्री दोतोर सावंत तशेंच ताज्या वांगडी मंत्री हे भरघोस लोक घेवन सांखळे हांगा एक ब्रिजाचें इनॉग्रेशन करपाक गेले। तो कोरोना उत्सव मनयता हे ताणें सांगचें। करता ते इतले लोकांक आपोबरोवन करता। हो कोविड स्प्रेड इव्हेंट जावचो ना। मुखेलमंत्री आनी ताजे हेल्थ मिनिस्टर हांचेच तालमेल ना, हांची टीम वर्क ना। दोगूय जाण सोशल मिडियाचेर उलयतात, पर्सनी येवन उलयनात। एकटो म्हणटा लॉकडावन जाय, एकटो म्हणटा लॉकडावन नाका। तेन्ना हाजेर दिसून येता सरकाराक भितर टीम वर्क ना म्हणून। कॅसिनो बंद करचो, नायट क्लब करचो, इतलो तेंप ताणें आयकलें ना। आज जो सरकारान निर्णय घेतला कॅसिनो आनी नायट क्लब बंद करपाचे, हेच सरकारान 3 आठवड्या पयलीं घेतिल्ले जाल्यार आज जे आमी गोंयकार गमयल्या ते इतली महामारीचो आमकां हानी जावपाची नाशिल्ली। हांव तुमच्या लागीं सगळ्यां कडेन मागता की आपली ओन केअर घ्या, प्रिकॉशन्स घ्या आनी बी सेफ। आनी कितें सहायता जाय पडली जाल्यार आम आदमीक संपर्क करूं विसरूं नाका। कोविडाच्या दुसऱ्या ल्हारांत लोकांक साल्वार करूंक हेल्थ आनी फ्रंटलायन वर्कर दीस रात एक करीत आसात। ह्या झुजांत कांय जाणांचो जिवूय गेला। देशाक कितें तरी देणें लागता, समाजांतलो एक जबाबदार घटक म्हूण मॅनकायंड फार्मा अशा झुजाऱ्यांक हातभार लावंक फुडें सरला। कोविड वॉरियर्सां खातीर मॅनकायंड फार्माची 100 कोटींची देणगी। पोरू कंपनीन 130 कोटी दिल्ले। कोविडाचे दुसरे ल्हार दिसान दीस खर जायत आसा। हेल्थ वर्कर, फ्रंटलायन वर्कर दीस रात लोकां खातीर वावुरता। ह्या झुजांत कितलेशेच जाण स्वताक कोविड पॉझिटिव्ह जाले, कितले जाण सोंपले। समाजांतल्या अशा हिरोंक तांचे फामिलींक आदार दिवंक मॅनकायंड फार्मा फुडें सरला। समाजाक आपूण कितें तरी देणें लागता, समाजांतलो एक जबाबदार घटक हे भावनेन वावुरपी मॅनकायंड फार्मान 100 कोटींचें डोनेशन दिलां। कोविड पातळत सावन मॅनकायंड फार्मा हेल्थ वर्कर, फ्रंटलायन वर्करांच्या आदाराक सदांच तयार। पोरू प्रायम मिनिस्टर रिलीफ फंड, सीएम केअर फंड, शहीद हेल्थ वर्कर, पुलिसांच्या आदाराक म्हूण मॅनकायंड फार्मान 130 कोटींचें डोनेशन दिलां। कंपनीन व्हेंटिलेटर, पीपीई किट्स वखदां दिल्यात। मॅनकायंड फार्माचो एमडी राजीव जुनेजा म्हणटा, कोविडाच्या अरिश्टांत झुजपी जीव दिवपी हेल्थ वर्कर, फ्रंटलायन वर्करांक तांचे फामिलींक आदार करप हे तांचे आमचेर आशिल्ले रिणाचे भावनेंतल्यान। तांणी आमचे खातीर दीस रात एक केल्यात, कोविडा आड झुजल्यात। आतां आमी तांचे खातीर मुखार येवपाची खरी गरज आसा। आमी फूल ना फुलाची पाकळी म्हूण मदत म्हूण 100 कोटी रुपया शहीद दोतोर, मेडिकल स्टाफ, पुलीस, फार्मासिस्ट आनी बाकीचे फ्रंटलायन वर्करांचे फॅमिलींक दितात। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। एक बापूय धुवेचे कुयदादीक कितें करूंक शकता ताचो उत्तम दाखलो बेतोडेचो बिपीन कदम। दिव्यांग प्राजक्ताक खावंक पिवंक कास्तीक नाका, आवय बापूय धुवे भोंवतणी बांदून उरूं नाका म्हूण ताणें रोबो केला। धुवेचें अन्न पाणी रोबो सांबाळटा। 4 लोकांक अशा रोबोचो आदार जावचो म्हूण बापायची इत्सा। करतलो जाल्यार बोल्सांत 4 पयशे जाय। खासा रिपोर्ट।
मागे 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 एका दिव्यांग धुवेचे बापायची कल्पकता. प्राजक्ताची खावपा पिवपाची वेवस्था म्हूण बिपिनान रोबो केलो. फुडें दवरिल्ल्या जिनसाचें नांव घेतकीच रोबो तो जिनस त्या चलयेक एक एक करून खावयता. बेतोड्या मॅन्युफॅक्चरींग इंडस्ट्रीत मिडल क्लास जॉब 10वी पास बिपिन असले आनीकूय रोबो करून गरजूंक दिवंक सोदता. ताच्या ह्या कल्पकतेक घरकान्नीची प्रेरणा. जो उलो केल्यार भरयता म्हटल्यार ते जे मागत ते तेका भरयतला. डाळ मागली डाळ, भात मागलो भात भरयतलो, भाजी मागली भाजी भरयतले. म्हाका दिसता ते आमकां जेन्ना टायम नसता तेन्ना ते रडपा लागता. जेन्ना भरोवपा टायम नसता तेन्ना ते रडपा लागता. तेका लागून हांवें हे रोबोट बनयलो. हांवें तेच्या खातीर ते स्वयंपूर्ण जावपा जाय, तेका स्वावलंबी जावपा जाय ह्या दृश्टीन हांवें ह्यो प्रोटोटायप बनयल्लो आहा. ह्यो प्रोटोटायप बेश्टे हेका दिव्यांग लोकांकूच ना जाल्यार म्हातारी मनशां जेंका हात ना. आजची धरा की आतां कोरोना जालो आहा, बरेच लोकांक खावपाक बरोवपाक पडटाच आसतलें न्हू. ते हे रोबोट ते काम करपाक शकता. बाबा तूं बरोवपाक शकता रोबोट. बिपिनान रोबो करूंक आदार मेळचो म्हूण राजकारणी धंदेकारांचे उमरे झरोवन जाले. ताका हो रोबो करूंक 3 वर्सां लागली. रोबोचेर 15,000 मोडले. फक्त 10वी पास आसा, पण म्हाका जो मॅन्युफॅक्चरींग इंडस्ट्रीतलो अनुभव हा तो 20 वर्साचो आहा. ते आनी ह्या भुरग्यां खातीर बरेंच म्हाका कितें कितें करपाचें आहा. पण हांवें टार्गेट दवरला अशा देशांतल्या भुरग्यां खातीर हांव बरेच असे रोबोट तेंचे पर्यंत पावोवपाचो ते खातीर प्रयत्नशील आहा. तेच्या खातीर व्हडल्या लोकांची हांव मदत घेता. पण अजून पर्यंत म्हाका कोण मेळोना. हांव प्रयत्नशील आहा. राजनेता, समाजकारणी यांच्या कडेन मेळोन, उद्योगपती यांच्या कडेन मेळोन चर्चा करून हांव म्हाका दिसता हांव हे काम करपाक शकता. ह्यो रोबोट करपाक हांवें दोन-तीन वर्सां जाली ह्यो रोबोट करपाक. तेन्ना म्हाका एक 12 ते 15,000 रुपये खर्च येयलो. पण आजच्या घडीक तो चड आहा. आमचो ह्यो विज्ञान प्रदर्शनात मांडलेलो आहा. गोवा हायर एज्युकेशन डिपार्टमेंटचे जे कल्पक म्हणून विज्ञान प्रदर्शन जाले त्याच्यात म्हाका ते प्रायज मेळ्ळेले आहा. ते प्रायज मेळ्ळेले आहा. आणि तो ह्यो हांवें बरे श्रीपादजी नाईक, रवी नाईक आणि ते हे आमचे केंद्रीय मंत्र्यांक सुद्धा हे दाखयल्लो आहा व्हिडिओ. पण तो अजून पर्यंत ज्या लोकांपर्यंत पावपाक जाय त्या लोकांपर्यंत पावना आणि म्हाका अजून पर्यंत काहीच मदत जावना. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. आयटकान कामगार दिसाची रॅली रद्द केल्या. कोविडाक लागून रॅली जावची ना म्हूण फुडारी क्रिस्तोफरान जाहीर केलें. चिंचोणे ट्रस्टान सर्गेस्त इंजिनियर फ्रांसीस लोपिशाचे जिणेचेर सनसेट एट नून मॅगझीन लॉन्च केला. PWD मंत्र्यान धार बांदोड्या निकतीच 800 क्युबिक मीटर उदकाचे टाकयेची बुन्याद घाली. गोंय भरच्यो एक खबरो. 131वो मे डे आम्ही या वर्सा 1 मे इंटरनॅशनल वर्किंग क्लास डे या आम्ही सेलिब्रेट करपाचे येवजिल्ले. पण तुम्ही जाणात काळी कुपा आमच्या देशभर संवसारभर भरलेली आहात आणि हाका लागून आमकां ह्यो मे डे ज्या तरेन आमी मास प्रमाणे सगळ्यांक घेवन लोकांक रस्त्यार येवन आनी सेलिब्रेट करपाक आमी येवजिल्ले ते आमकां करूंक शकना. वर्सान वर्सा आमी रस्त्यार येतले हजारांनी आनी कामगारांचो चिरडल्ल्या लोकांचो एकवट दाखयतले आनी आमचे प्रश्न समाजा फुडें आमी दवरतले. ह्या मे दिसा आमकां ते करूंक जावचें ना कारण कोविडाचो एक मोठो प्रभाव समाजाचेर आमच्या सगळ्या लोकांचेर पडलेलो आहा. It's a fitting tribute
that his parents are presenting today in the form of a magazine. We shared a very good bond, and he picked up the job related intricacies quite fast, and as sir said just now, had a very bright and promising future ahead of him. Unfortunately, he's not there amongst us, but we as his friends have shown up, even from Zuari. Some of them have cut short their duty and come. Speaks volume of the love. This magazine in the first section is devoted to him entirely. The second section is about personalities around Shinshini and outside. And the third section is reflections on myriads of topics that I penned down during this pandemic. हे बुनियादी फातर 800 क्यूबिक मीटर जी ग्राउंड लेवल रिजर्वर आसा आणि हिजो फायदो दारबांदोडेच्या पंचायत एरियेक आणि संजीवनीक तितलोच जातलो. निवळ उदक ह्या टँकांतल्यान ह्या रिजर्वरांतल्यान सगळ्याक सप्लाय जातले आणि हेजो जवळ जवळ सरकाराक 80 लाख रुपया हेजो एस्टिमेट जाल्लो आसा आणि हे काम पडलेलें आसा आमच्या लक्ष्मी कॉन्ट्रॅक्टराक आणि ही ऑर्डर आमी फाटली दिसांनी दिल्ली. जालें वर्सभर मात जायत गेलें. कित्याक विशय आसलो पायपलायन सुद्दां ही जवळ जवळ 3 कोटीची ही पायपलायन आसा. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंटाची वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲप. 4 चौकांत मास्क घालात, विस्कळ भोंवात, वाशीन घेयात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.